विद्यार्थ्यांनी शाळांच्या प्रत्यक्ष वर्गात हाजेरी लावपा खातीर तांच्या पालकां कडल्यान संमती पत्र घेवचे न्हय। शिक्षण खात्यान राज्यातल्या सगळ्याच सरकारी आणि खासगी शाळांक निर्देश दिल्यात। बहुतेक शाळांनी 21 फेब्रुवारी दिसा पालकां कडल्यान संमती पत्र घेवन विद्यार्थ्यांक प्रत्यक्ष वर्गात प्रवेश दिल्लो। शाळा वेवस्थापनाची विद्यार्थ्यांची जापसालदारकी घेवपाची तयारी नाशिल्ल्यान जायत्या पालकांनी हुस्को उक्तायलो। ते भायर पयली ते 12वी मेरेनच्या प्रत्यक्ष वर्गाक सरकारानूच परवानगी दिल्ली आसतनाय शाळा वेवस्थापनांनी घेतिल्ल्या संमती पत्रावयल्यान कांय राजकीय पक्षांनी सरकाराचेर टिका केल्ली। हाची दखल घेवन शिक्षण खात्यान प्रत्यक्ष वर्ग सुरू जाले उपरांत 9 दिसांनी शाळा वेवस्थापनान पालकां कडल्यान संमती पत्र घेवचे न्हय असो निर्देश जारी केलो।